ते सगळे मॅक्झिमम क्रायम घडतात जे वेस्ट बेंगॉलात ते राज्य चलयतात ते दिदीची तुलना आमच्या शांतादुर्गा वांगडा करता. ह्या मनशाक तुम्ही राजकारणात दवरपाचो की ना ते तुम्ही थारोवपाक जाय लोकांनी. त्या खातीर सगळ्या लोकांनी जे हिंदू जो कॅथलीक आमी भेदभाव गोंयांत वांगडा जेका जेन्ना उत्सव आसता कॅथलिकांचो क्रिसमस आसता, हिंदूंची दुर्गा पुजन आसता, दिवाळी आसता, गणपती आसता, एकामेका वांगडा आमी भाव काय वावुरता. तशेंच भाव काय वावुरता ते कंटिन्यू उरपाक आनी आमचो गोवा पिसफुल्ली उरपाक लागून शांतादुर्गा म्हणजे शांता पीस शी इज रिलेटेड टू पीस आणि पीस आमच्या दवरपाक लागून आमी शांता मॅक्झिमम देवस्थान आहा ती लेडीजांचे म्हणजे शांतादुर्गा आणि ते शांतादुर्गा गोंयांत पीस हँडल करून दवरला आणि आमकां टेररिस्ट हाडून बांगालच्या हांगडून आनी ती देवी फुडल्या भुरग्याक पुजा करपाक हो किरण कांदोळकर कोण हो सत्तेक आपापला आनी जेणे करून असले विचार नासतना जे स्टेटमेंट करता की तेची तुलना आमच्या शांतादुर्गेक करता. सगळ्या लोकांनी आम्ही निषेध केलेला आणि तेणी बेगिनात बेगीन ह्या गोष्टीची माफी मागपाची नाले येता त्या इलेक्शनात तेणी फेस करपाक जाय. शांतादुर्गा माता की आमचे मदीं आसात आमचे जिल्हा परिषदाचे आमचे मेंबर जसे सिरसयचे तशेंच नॉर्थ गोवाचे वायस चेअरमॅन दिक्षा गणे मागता की तेंच्यांनी हेजेर उलोवप करचें. फुडें वच. भारतीय जनता पार्टीचो आज माजी आमदार थिवीचो किरण कांदोळकर तसोच कथीत आतांचो गोवा फॉरवर्डचो अध्यक्ष हेणे जो एक स्टेटमेंट केलो की आमचे गोंय हे शांतादुर्गा आणि शांतादुर्गाच्या रुपान आमचे गोंय शांत आणि दुर्गा ही हिका जर आमच्या गोंया भितर आज हाडली जाल्यार तेजे विचार ह्याच विधाना वचून आमकां कळटा की हो मनुष्य आसा पळय तो कसल्या हीन आनी म्हणजे नीच विचारांचो हेजे वचून कळटा की आयज आमचें गोंय शांत आसा खरें पूण तेका अशांतता हाडपाची आसा काय कितें तें कळना. पूण आमी हेजेर सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. आज देशाच्या संविधानानुसार आमकां भारताचे जे विचार आसात ते आमकां प्रत्येकाक उलोवपाक अधिकार आसा. पूण न्हू अशें की तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केलो तेचेर खंय म्हणटात कितें म्हणजे आमचे गोंया भितर जे पळय ते उलयता ते आमकां अजिबात तेजे मान्य ना. कित्याक त्या गोष्टीचो हांव तेजो निशेध करता आनी सगळ्यांनी हेचेर विचार करचो आज गरज आसा गोंया भितर. शांतादुर्गा माता की आमचे मदीं आसा आमचे अस्नोरचे पंच तशेंच गोंया राज्याच्या भारतीय जनता पार्टीचे आमचे स्टेट सेक्रेटरी तिचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हेजेर उलोवप करचें. आयचे निशेध सभेक आमच्या मदीं आसा आमचे हळडणचे आमदार सगळ्यांसर तशेंच आमचे थिवीचे आमदार निलकंठ हळर्णकर आणि सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते आणि श्री देवी शांतादुर्गेचे सगळे आमचे भाविक. आयज आमी खूब आता 8-10 दीस जाले आयकता की तेंच्यांनी जो आयज स्टेटमेंट केल्लो जो आदलो MLA आसा थिवीचो किरण कांदोळकर की गोंयांत शांतादुर्गा आसा ही शांत आसा आणि जी बंगालाक दुर्गा आसा ती खूब हे आसा तिका गोंयांत हाडून सरकाराचो नायनाट करपाक जाय. हेचेर पयलो प्रथम आयज आमी निशेध करता. हेच्या पयलीं जावन आसा कितले व्हड निशेध जाल्लो आसा. आमकां अशें दिसलेलें आयज प्रत्येक घरान पावला की हे देवीचो अपमान केल्लो आसा. सगळ्या घरान आमच्या गोंयच्या वायट दिसला लोकांक की घरान म्हणजे असो शांतादुर्गेचो हांगा अपमान केल्लो आसा. आमी खपोवन घेवची ना अशें घरान सांगता. तरी पूण आमकां आशा आसली की हो खंय तरी आपली चूक जाल्या म्हणून आयज आपली तेची क्षमा माफी मागतलो पूण तेंय करूंक ना. म्हणून आयज आमी व्हड्या संख्येन हांगा जे आमी शांतादुर्गेचे भाविक आसा तशें भारतीय जनता पक्षाचे आमी कार्यकर्ते आहा हे निशेध करपाक उबे रावल्ले आसा. म्हाका एक गजाल उगडास येता आमच्या गोंयांत सगळे कडेन शांतादुर्गा देवस्थान ही प्रत्येक वाठारांनी आसा. जी आमची ग्रामदेवी जाता थोड्यांची आमची कुळदेवता आसता तशीच आमची अस्नोड्या शांतादुर्गा आसा. आनी हे शांतादुर्गेच्या पांयाभरणीक आमचो आदलो सीएम मनोहरभाई पर्रीकर येयल्ले आसले आनी तेणी एक आपले स्टेटमेंट वक्तव्य केल्लें. तेणें सांगलेलें कितें आयज जी शांतादुर्गा आमच्या गोंयांत बसलेली आसा
पण इतली गोंयान जेन्ना शांतादुर्गा आयली ती इतली शांत गोंय म्हणून ती आपूण शांत आसा. जेन्ना भायली दुर्गा ही आसा जिच्या आंगान दहशतवादी आसा आनी ती आमच्या गोंयान येतली तर ते गोंयान आमचे केन्नाच हे करून घेवचे ना. हे आमचे पर्रीकर बाईंनी सांगले आनी आतां आमचे हे आसा की ते दुर्गेक आमी केन्नाच हांगा हे स्थान दिवची ना. आमी गोंयकारूच दाखोवन दितले. देव बरें करूं. पुढे आमचे आमदार उलयचे पयलीं आमचे झेडपी आमचे आनी महिला मोर्चाचे हल्दोनचे मनीषा नाईक यांच्यानी उलोवप करचे. आज आम्ही सगळे हांगा बीजेपी कार्यकर्ते आणि आमच्या गोयचे हो सगळो परिवार हांगा एकत्र येयल्लो आसा. आमच्या मदीं आमचो हल्दोनचो आमदार ग्लेन सुद्धा तिकलो तसोच थिवीचो आमदार निळकंठबाई आसा त्याचे नाव आज तकलेन भोवता ते सुद्धा येयलो. तसेच आमचो सुमित देसाय आसा आणि तुम्ही सगळे भावा भयणांनो आज आम्ही जे आमच्या एक्स MLA किरण बाई यांनी जो स्टेटमेंट केला हा त्याचा आम्ही निषेध करता. कारण हो स्टेटमेंट केला हा चुकीचो केला. त्यांनी शांतादुर्गा ही म्हटलेली जी आसा त्याका खबर ना. शांतादुर्गेचो अपमान करताना स्वतः त्यांनी आपल्या आवयचो आपल्या सगळ्या आमच्या आवयंचो हे केलेलो आसा. ते भयणींचो त्यांनी हे केल्लो आसा. आणि जी गोंयान शांतादुर्गा हा ती अजूनपर्यंत शांत आसा. तिने जर अवतार घेतलो तीच दुर्गा गोंयान आसा. बंगालसून हाडपाची गरज ना अशें हांव ताका सांगता. त्यांना आपल्या राजकारणा खातीर एका देवाचो अपमान करचो न्हू. कारण जर हांगा जर ज्यो शांतादुर्गा 9 अवतार आसा तिचे आणि ते 9 अवतार हे आमच्या गोंयान आसा तेन्ना ती बंगालची शांतादुर्गा हाडीसर ह्यो ज्यो दुर्गा हांगा फाटी म्हाज्या दिसतात त्यांच्यानी जर एक अवतार घेतलो जाल्यार तो नाकिया येतलो. सांगाना जेणी ती उतरां दिल्या आणि या गोंयान दिल्या आपली उतरां आपूण त्यांनी माघारी घेवची ना जाल्यार खूप महाग पडटले. देव बरें जावं. शांतादुर्गा मातेचा आमदार उलयचे पयलीं निवणे आमचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आमचे सुमित देसाय बरें मागता की तेणें तेजे उलोवप. शांतादुर्गा माता की जो मिस्टर किरण कांदोळकरान जो स्टेटमेंट केलो इट इज व्हेरी रॉंग. ताच्या भितर ताका हांगासर गोंयान जी अस्थिरता जायी आमकां जे हांगा शांतता आमकां अस्थिरता नाका. तेची देवी तेकाच पावनी. हांगासर आमी हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन आमकां अभिमान आसा गोंयच्या मुस्लिमांचो गोंयच्या क्रिस्तावांचो. आमकां ते थंयचे जे बेंगॉलचे मुस्लीम आसा ते आमकां नाका. आमकां त्या रोहिंग्या मुस्लीम नाका. आमचे ते फुडें वाड लायतले 10 वर्सां तुमची खूब वाड लागतली आमची तांच्या कडल्यान. तेन्ना ती तांकां काडून उडया. आतां धर तांचो नश्ट करात आणि हे ममता बॅनर्जी काढून उडयात. भारत माता की वंदे शांतादुर्गा माता की. आमचे मदीं आसा आमचे टीव्हीचे आमदार निलकंठ मागता आमदारा कोणें की तेणें तेजे उलोवप करचें. माझे मित्र जिल्हा मेंबर आनी सगळे बीजेपी कार्यकर्ते आयज हो जो मोर्चा हाडचो पडलो. आमी जाणा हिंदू धर्मान हजारांनी वर्सां जाली आनी ज्या मानव जातीक खंय तरी तडा वयता खंय तरी नासधूस चलता हेचेर अत्याचार जाता आनी हो अत्याचार जावंक जायना म्हणून ह्या आमच्या देवींनी आपल्या तरेतरे भाशेन रुपां घेवन महिषासूर आसूं मुखासूर आसूं नरकासूर आसूं कोणें आसूं ह्या त्या टायमार तांचे ती वध केल्ली आहा. आनी तेज्या पासून हे आमच्यो देवी ज्यो आहा ह्यो सगळ्या मानव जातीक रक्षण करपाक आहा. दुसरो तेच्या उपरांत आमचे महात्मा गांधी जे आहा अहिंसा मार्गान वचपा खातीर आमकां तेंच्यांनी कितकेशेच आपले शिक्षण दवरलेलें आहा शिकवण दवरलेलें आहा. हें सगळें पळयता आसतना ज्या आदल्या आमदारान वक्तृत्व केलां ज्या तेणें स्वता ज्या देवींनी ताका आदार दिल्लो त्या देवीचेर बेमान जावप. उदाहरण म्हणा ज्या म्हापशा शहरांत तो रावता म्हापशा शहरान ल्हानाचो व्हडलो आलो ती ग्रामदेवी शांतादुर्गा हिका अपशब्द दिवप. ज्या थिवी मतदारसंघात हळदण्या देवी आसूं आमची किर्ना शांतादुर्गा आहा
अस्नोरा शांतादुर्गा आहा ह्या देवीन सुद्धा त्याने अपमान केला आहा तो करूंक सोदता कितें हे आमी विचार करपाक जाय। ज्या देवी जी एक दुर्गा जी तो उद्देशता ती एक वस्तुरी कलकत्ताची तिका हाडून आमच्या देवीपेक्षा वयर स्थान दिवप हे दुर्दैव आहा। आणि ज्या बंगालाक जे तरेन अत्याचार जाता जे तरेन रोहिंग्या सारकिले थंय सेटल करता थंयचे लोक बाकीच्या देशांत आमच्या संबंध देशांत भायर सरता आणि जो अत्याचार जाता खुद्द त्यांच्या राज्यांत ज्यो देवीची स्थापना आहा दुर्गा देवी पुजा पुजपाक विरोध करता जे जळोवन मारता जे आयज आमच्या हातीन पोस्टर आहा जे टीव्ही चॅनलाचेर कितके दाखयले इलेक्शन जावन कितकी दंगल दाखयली हे सगळे पळयले जायत जाल्यार हो जो देवाचेर आणि ज्या लोकांनी गोंयच्या लोकांनी ताका हात दिल्लो आहा तेंचेर अत्याचार करपाक भायल्या सारको वायट शक्ती तयार हाडप। आयज गोंयांत आमच्या पुर्तुगेज सरकार आसलो तेन्ना बाटाबाटीन जे आमच्या जाणट्यांक 200-300 वर्सां जाणटे आसले हांकां आमची स्वताची देवळां स्वताचे देव सांबाळपाक इतको त्रास घेतलेले आहा इतके आमी त्या टायमार आमी जाणटे म्हणटाले की बाटाबाटी टायमार आमकां अशें करचें पडलां तशें करचें पडलां हे सगळे जाणट्यांनी सहन केल्लें आहा। आनी हे सहन केल्ले हेची मात पासून किंमत दवरींक नासतना स्वताच्या राजकारणाच्या स्वार्था खातीर स्वताच्या आपल्या विचार जे तेजे भ्रष्ट विचार जे नालायकपणाचे विचार जे वायट जे संस्काराचे विचार जे गोंयांत प्राण करूंक सोदता आयज आमी हिंदू कॅथलीक पारंपारीक किशी वर्सां हांगा एकत्रीत नांदयता आनी तेच्या बरोबर ह्या लोकां मदीं फूट घालप हे दंगली तयार करप हे गोंयचे लोक कदापीच सहन करचे ना। हे हो म्हणजे एक मुसा सारकें आहा कारण गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या दैवतांनी जे ब्रिटीश सरकार आसूं पुर्तुगेज सरकार आसूं आनी जे बाकीचे वायट शक्ती आहा हांकां सगळ्यांक गोंयसून धांवडायल्ले आहा आनी म्हणूनच शांतदुर्गा म्हणून नांव दिल्लें आहा आनी सबंद जगार देशांत गोंय हें शांत आनी हें बिगडूंक पळयतल्यार गोंयची जनता केन्नाच सहन करची ना आनी ताका योग्य तो जागो दाखयतलो आनी जे तरेन ते गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटा हीच ते आयज सिद्ध केली की गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही गोंय नश्ट करपाक गोंय विकून उडोवपाक हे फुडें सरलेले आहा आनी हे गोंयकार तांकां कशेंच दिवचे ना आनी युक्त जागो तांकां दाखयतलो। भारत माता की शांतादुर्गा मातेचा गोंयचे आमदार निलकंठ बाब उलयले उपरांत आमचे दोनशे आमदार कसो आमचे मदीं आसा मत्तक कल्याणा कोणे की तेणें तेजें उलोवप करता। आयज आमी हांगा सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्यान आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा आनी सगळे खबर आसा आयज आमी कित्याक हांगा आयिल्ले आसा। आमचो एक गोंयकार पयलोचो एक्स MLA वर्किंग प्रेसिडेंट गोवा फॉरवर्ड किरण कांदोळकर फाटल्या दिसांनी ताणें एक व्हिडिओ व्हायरल केलो तो उलयलो व्हायरल जालो गोंयांतूच न्हू देशभर आनी जगभर व्हायरल जालो आसा आनी ताणें म्हणलें की बेंगॉलची दुर्गा हांगा येवपाची गरज आसा। आयज सगळे आमी गोंयकार जावं आमचे हिंदू भाव भयणी आमचे कॅथलीक भाव भयणी आमचे मुस्लीम भाव भयणी एक आमचे मदीं एक युनिटी आसा एक हार्मनी आसा एक पीस आसा। ह्याने हो स्टेटमेंट केलो तो की आमची शांतादुर्गा एक शांत म्हणून आनी ती दुर्गा येवची अशें ताणें हें केलें ह्या खातीर आयज प्रत्येक गोंयकार आयज ताचे निशेध करता। वी कंडेम इट व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंगली। आयज शांतादुर्गा प्रत्येक गांवांत आमच्या गोंयांत आयज आमचे लोक पुजतात आमी बी वेतात वर्शीप करता आयज हांव कॅथलीक भाव आमी आयज आमचे मेलाडी सायबीण आसा कोंकणी आमची देवी आसा सगळे हिंदू भाव येता वेतात आनी बरोबर आमचे सगळे मोगान आमी बरे भाशेन आमी हें करता। हो मनीस आयज म्हणटा की बेंगॉलची दुर्गा हांगा येवपाची आनी आमची ताजे वयर ताणें ताका स्थान दिल्लो आसा हें एकदम बरें न्हू एकदम कितें केलें वायट केलें दीस इज अ मॅटर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सगळ्यांक खबर आसा बेंगॉलात कितें चलता पळय तें आतांच आमचे स्पीकर उलयले आसा बेंगॉली रेप मर्डर भायले देशांतले लोक ताका सपोर्ट करतात आनी ती आजके सेफ ना व्हेरी अनसेफ आसा इन्सोर बेंगॉल त्या खातीर हे आमचो किरण कांदोळकर म्हणटा पळय
ताका ताणें माफी करची आनी ताका प्रत्येक गोंयकार प्रत्येक हिंदू भाव आयज एकदम दुखल्ले आसात, एकदम अपसेट जाल्ले आसा. ताणें माफी करची, नाल्यार आमच्या गोंयकार लोक येता निवडणुका खबर निवडणूक येता, पूण राजकारण देवाच्या नांवान करूंक बरें न्हू. तो देव आसा, सगळे देवाचे, हांव सगळ्यांक सांगता. ताणें माफी करचे, नाल्यार देव ताका दाखयतालो थ्रू आमच्या मनशासून दाखयतालो. आनी ताणें एक बायल मनशाक बायल मनशाक ताणें इतलो ताका हें दिलो आसा, इतलो पावर दिलो आसा. येता ते निवडणूक प्रत्येक गोंयकार ताका आपलो जागो दाखयतालो आनी ताका गारो बसयतालो. देव बरें करूं. भारत माता की शांतादुर्गा मातेचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की वंदे वंदे दिवचना रे दिवचना, दिवचना रे दिवचना, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे. दिवचना रे दिवचना, दिवचना रे दिवचना, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा.